देवाचें उतर ह्या नियाळमाळांत सगल्यांक तुमकां माया मोगाचो येवकार. कुडीच्या अस्खतकायेक आनी आत्मीक जिणेक लागशिल्लो संबंद आसा म्हूण आधुनीक वैद्यकीय क्षेत्र सांगता. केदळा आंतरीक बांदपास आसात तेदळा कूड नित्राण जाता. केदळा मोत आनी काळजांत मेळेपण आसा तेदळा कुडीचेर प्रभाव जाता. हाका उदाहरण नमुनो जावन आसा आयचो शुभ वर्तमान. जेजू आरिगाराक शारिरीक गूण करच्या पयले ताचो आत्मो भितरली कूड नितळ करता. पुता तुजी पातकां बोगसाली. पूण आनीक संगत हांगा उगडापे जाता. हेरांनी आमकां मागल्यार देव ते मागणें आयकता. आरीचे पिडेन कश्टताल्याक जेजू सरशीन वचूंक मोन आसेल लेगीत या ना म्हणून आमकां खबर ना. पूण ताचे चौग सांगाती ताका जेजू लागीं उखलून हाडटात. देखून तांचो भावार्थ पळोवन जेजू आरी पिडेन सांपडलेल्याक गूण करता. हेरां खातीर आमी मागोंक जाय आनी हेरांक जेजू सरशी हाडची जबाबदारी आमकां आसा. मागुया. मोगाळा बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हज्या बराबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळासोर पवित्र राव, खुशाल राव.